जमीन आमगे म्हणून डिटेल्स वाचेल मला की काणकोणाक ग्रीन प्रोजेक्ट येवचे म्हणजे नॉन पोल्युटेड येवचे आणि काणकोणच्या लोकांची भुरग्यांचे म्हणजे जे शिकिल्ले भुरगे आसात तांचे रोजी रोटीचे प्रश्न सुटचो म्हणजे मागणी खूब वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी ताचोच प्रयत्न करता आसतना की आमी फिल्मी सिटीचो विशय लावन धरलो आणि तो विशय लावन धरता आसतनाच की अर्थात लोलये पोळे हेजे कोमलदार दिसांनी ताणी योग्य पर्यंत सहकार्य केलें ताणी 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती म्हणजे सरकाराक ESCक दिली गेली आणि तातूंतल्यान दिवपाची मान्यता ताका मानता ते प्रोसिजर कंप्लीट जाल्ले आसा त्यामुळे की तो प्रोजेक्ट येवपा संदर्भांतली ज्यो कांय फाटले स्पेक्युलेशन जें आसतालें पळय ती ऑलमोस्ट पुराय हे जाल्लें आसा सोंपलेलीं आसा आणि ताजें स्वागत जें आसा की म्हणजे अर्थात कोमलदादीन केल्लेंच आसा लोकल आमची पंचायत आसा ताणी केल्लें आसा आणि ह्या विशया संदर्भांत म्हजी अपेक्षा आसा की जो जसो प्रोजेक्ट फुडें वतलो पळय ताका पूर्ण काणकोणकरांनी सहकार्य करचें कारण कशें आसा की हांगा खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन नाशिल्लें प्रोजेक्ट आणि आजच्या काळात ते प्रोजेक्ट येवपाची गरज आसा एम्प्लॉयमेंटा खातीर आनी ताजे एंड टू एंड आसा न्ही एक 2-3 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तर ताजे पेक्षा चड जावंक शकता ही प्रायवेट कंपनी इंडस्ट्री हाडटली काय गव्हर्मेंटा थ्रू येता न्ही हो प्रोजेक्ट आसा तसो आमी मोपा एअरपोर्ट केल्लो आसा पळय त्या बेजाचेर म्हणजे इनकम शेअरिंग ह्या कन्सेप्टाचेर आसा की PP मोडाचेर जातलो प्रायवेट गव्हर्मेंटान एप्रोच दिला लोकल बॉडीज आसा पंचायत ग्रामसभेचे विशय ग्रामसभे विशय येवंक ना अजुनी पूण बाकीचे ज्यो प्रोसिजर आसा त्यो कंप्लीट केल्या गरज पडली जाल्यार ती ग्रामसभेकसून लोकांची मान्यता म्हणजे सगळ्या विश्वासान घेवनूच विशय वतलो ज्यो प्रोसेस म्हणजे कोमलदाद किंवा लोकल बॉडी आसा तांकां विश्वासान घेवनूच पळोवंक शकता कायदेशीर सोपस्कार दिल्यानंतर पूर्ण जालें म्हणटा कायदेशीर सोपस्कार जे आसा म्हणजे लँड जी आसा न्ही ESC सरकाराक दिवपाची प्रोसिजर सरकाराक ऑलरेडी लँड ट्रान्सफर जारी जाता ऑलमोस्ट ताजे सगळे सोपस्कार पुराय जाले आनी त्या नंतर मागीर आत्तां म्हणजे प्रायवेट PP जे लोक आयिल्ले आसा म्हणजे फिल्म सिटी घालपाक तांकां दिली कांय जाणांची जमीन एनक्रोचमेंट एनक्रोचमेंट आसा आनी तेंची डिमांड आसा की थंय ते जावचेच ना म्हणून कारण जे ती जमीन वयर जी केल्ली आसा ती सोडून ती जे लोकांनी जी एनक्रोच केल्ली सकयल आसा ते हांगा मागीर ज्या तरेन म्हणजे खरें म्हळ्यार आमकां लोलये पोळ्यांनी पैंगीण आमकां खबर आसा ह्यो अजुनूय आसा न्ही लोकांनी तशें खूब मोठे व्हडा एनक्रोच करूं ना म्हणजे त्या लोकांनी त्या कम्युनिटीच्या लोकांनी सांबाळून दवरलें जरी कॅन्टीन केल्या आसतना थोडीशी म्हणजे पण मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही अजून वेकंट लँड आसा आनी ताजो उपयोग गांवच्या लोकां खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावची ह्या प्रकारचें सगळ्यांचेच मत आसा अंदाजे सगळें सारकें जालें जाल्यार 1 वर्सा भितर काम सुरू जावपाचें वर्सा भितर काम सुरू जातलें वर्सा भितर 6 म्हयन्या भितर काम सुरू जातलें गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हेणें आज एक काणकोणांत स्टेटमेंट केल्लो आसा की काणकोणाक फिल्म सिटीचे जे सोपस्कार आशिल्ले ते जवळ जवळ पूर्ण जावपाक आयिल्ले आसा ही फिल्म सिटी भगवती पाठार लोलये हांगा जावपाची आसा आनी तेणें अशेंय सांगलां की ह्या जाग्याचेर स्थानिकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो स्थानिकांक पयले प्रिफरन्स आसतलो जवळ जवळ 2 ते 2,500 2 ते 3,000 स्थानिकांक हांगा जॉब मेळटलो अशें तेणें सांगलेलें आसा हो भगवती पठार तोच भगवती पठार ज्या जाग्याचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पयलीं IIT येयल्ली आनी लोलयेच्या लोकांनी हांगा तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून तो ग्रामसभेक ठराव घेवन ही IIT गेल्ली आतां अशे वेळाचेर जेन्ना ग्रीन प्रोजेक्ट येता
आनी स्थानिकां थंय प्रिफरन्स दिल्ली वयता आनी रोजगार मेळटा तेन्ना लोलयेकार आतां कितें करतले हेजेर सगळे काणकोणकारां मदीं चर्चा चल्ल्या.